फोमेंतो मायनिंग कंपनीच्या प्रस्तावित इंडस्ट्रियल साइट ऑफिस प्रकल्पाक थळावे असोल्डा पंचायतीचो खर विरोध। आयतारचे ग्रामसभेत थळाव्यांनी आणि आदले पंच वांगड्यांनी हे प्रकल्प आड ग्रामसभेत बरोच बोवाळ केलो। टीसीपीने ह्या प्रकल्पाक दिल्ली मान्यताय रद्द करची म्हणून ग्रामसभेत ठराव घेतला। फोमेंतो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या प्रस्तावित इंडस्ट्रियल साइट ऑफिस प्रकल्पावेल्यान असोल्डा ग्रामसभा बरीच तापली। हाचे पयली थळाव्यांनी फोमेंतोच्या प्रकल्पाक विरोध करून निमणे एनजीटीत वचून तांची मान्यताय रद्द केली। आता परतून फोमेंतो इंडस्ट्री साइट ऑफिसाच्या नावान परतून प्रकल्प करपाक सोदतात म्हण थळाव्यांचो आरोप। टीसीपी खात्यान ऑर्चर्ड जाग्यार हे प्रकल्पाक कशी मान्यताय दिली काय म्हण थळाव्यांचो प्रश्न। ह्या प्रकल्पाक दिल्ली मान्यताय रद्द करची म्हूण निमणे ग्रामस्थांनी टीसीपी खात्याक धाडपाक ठराव घेतलो। 16 प्रायव्हेट फ्रेट टर्मिनल प्री एनवायरमेंट क्लियरन्स हे कंपनीन घेतिल्ले आणि त्यांना आम्ही असताना पंचायती बॉडी असताना आम्ही खंय तरी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल पुणे आमी थिंगाय गेल्ले आमचो एक सरपंच सुताशी आसलो हे करपाक आणि खंय तरी वचून ती आमकां जिखिल्ली आणि आयज तो कंप्लीट तेजी ऑर्डर जावन आसा आणि ती ऑर्डर आमच्या फेवरान जावन आयज खंय तरी ती आमी ती केस तेन्नाची जिखिल्ली। आयज नव्यान खंय तरी हो फोमेंतो प्रायव्हेट लिमिटेड हांगासर एक नवन एक कंपाउंड वाला इंडस्ट्रियल साइट ऑफिस म्हणटा हांव म्हणटा इंडस्ट्रियल साइट ऑफिस तुम्ही स्पेसिफाय करा कसली मायनिंग इंडस्ट्री कोल इंडस्ट्री कसली इंडस्ट्री आमगे हो बारीकसो गांव आणि जेन्ना हे टीसीपीचे जेन्ना आमकां फायल पंचायतीन आयली आमकां तेन्ना आमी एकच बेजाचेर तेजी रिजेक्ट केली फायल। लोकांक कळपाक लागून सांगतात की जे ताका टीसीपी क्लियरन्स दिले ऑन द बेस ऑफ RP 2001 आणि तेन्ना तो सेटलमेंट आसलो पूण आतां RP 2011 प्रमाणे तो ऑर्चर्ड आसा आणि हेच्या लागून आमी ताका टेक्निकल क्लियरन्स दिवना हे परमिशन दिवना आसले। आयज खंय तरी फोमेंतो हे सोसना म्हणून खंय तरी आमकां कोर्टान व्हेला आख्खे ह्या पंचायती आनी गांवच्या लोकांक कोर्टान व्हेला। आमची सादी लोक घर बांदता जाल्यार ऑर्चर्डान ते कशें गव्हर्मेंटान जे लक्ष दवरचें तेका कशें एप्रुवल कशें दिलें तें टीसीपीन कशें एप्रुवल आनी तेका पंचायतीन चॅलेंज कशें एप्रुवल दिलें तें ऑर्चर्ड हितून आमचो तेका सदांच ओपोज आसतलो। पंचायतीन डिसिजन घेतला आणि गांवच्या लोकांनी डिसिजन घेतला की हो आमकां नाका आणि पंचायत म्हणटी अशी आहा की प्रत्येक मेंबर आहा ते आता त्यांनी सांगला उबो रावन की हो प्रोजेक्ट आमकां नाका त्याच बरोबर लोकांनी म्हणला तुमकां नाल्या आमकां सगळ्यांक नाका म्हणून हो प्रोजेक्ट आमकां कोणाकय नाका। फोमेंतोचो जर खंयचोय वायट प्रकल्प येता आसत जाल्यार लोकांनी ताका खर विरोध करपाचे निश्चित केला। जर खंयचोय बरो हॉस्पिटला सारको IIT सारको प्रकल्प येता आसत जाल्यार खंय पंचायत आणि थळाव्यांचो ताका येवकार म्हण सरपंच उलयलो। स्पेशल ग्रामसभा पयली जी कंपाउंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड एंड इंडस्ट्रियल साइट ही फोमेंतोन फायल घातलेली आणि तेणे टीसीपींतल्यान फायल पास करून हाडली। तो आमचे कडेन लायसन मागतालो आमी लायसन मागता आसतना आमी स्क्रुटिनायज केली। तेतून आमकां 2 डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे जे म्हणल्यार तेजी तेतून झोनिंग सर्टिफिकेट नासले आणि हे कन्वर्शन सनद नासले। ताका लागून आमी ती आमची बॉडी मिटींग घातली आणि ती फायल आमी रिजेक्ट करपाक गेली। त्या उपरांत तेणे आता 2 महिन्या उपरांत तेणे आमकां चॅलेंज करपाक म्हणून डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत हें घातला अपिला गेला तो आणि आमी आतां फाल्यां ताका आमी डिफेंड करतले आणि आमी आयज डिसिजन घेतला सगळ्या गांवच्या लोकांनी आणि आमी सगळ्या मेंबरांनी परमिशन दिवची ना म्हणून। आणि जेन्ना आमी फोमेंतोचो कसलोय असलो वायट कसलो प्रोजेक्ट येता जाल्यार आमी गांवच्या लोकांनी सांगलां कसलो ताका साथ दिवचो ना म्हणून। बरो तो प्रोजेक्ट येता जाल्यार आमी आमचे लोक वेलकम करता जावं कसले हॉस्पिटल जावं IIT कसले बरे प्रोजेक्ट। एक मतान खंय तरी जी ही प्रपोजल आसा ते पंचांनी तशेंच लोक स्थानीक लोक आसा तेणी आमकां नाका अशें म्हणलेलें आसा। हेज्या पयलीं फोमेंतो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असलेच प्रपोजल ते खंय तरी पयलीं बी तेंची रिजेक्ट जाल्ले आणि आता परत एकदा गोवान परत एकदा सेम कसले तरी दुसरे ऑफिस साइट म्हणून अशें एक प्रोजेक्ट हाडून खंय तरी लोकांक फसोवपाचो प्रयत्न करता अशें सरपंचान म्हणलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर गौरव सतरकर।